नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप अँड अवे पळोवपी सगळ्या दर्शकांक येवकार. लास्ट एपिसोड जर तुम्ही पळयला जाल्यार तुमकां याद आसतली. लास्ट एपिसोड पळयला जाल्यार पेन आनी पेपर घेवन तुम्ही रेडी रावले आसतले की आज कितें तरी शिकपाक मेळटलें. अंतरिक्ष हो प्रोग्राम आमी एक डिझायन केला तुमकां कितें तरी तातूंत शिकूंक मेळपाक, कितें तरी ताचो फायदो जावं स्पेशली फॉर स्टुडंट्स, असो आमचो एक उद्देश आसा. तर त्याच उद्देशान आज आमच्या स्टुडिओन हांवें आमंत्रीत केल्यात तुमचे वळखीचेच, सदां आमच्या प्रोग्रामान आसतातच, बाब विदेश खांडेपारकर. विदेश, वेलकम टू द प्रोग्राम वन्स अगेन. सो जेन्ना एस्ट्रॉनॉमी बद्दल कितें नवें शिकपाचें आसता, केन्नाय कितें तरी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे आसता, क्वेश्चनांचे आन्सर सोदपाचे आसता, तेन्ना विदेश बाब आमच्या प्रोग्रामान येत असतात. विदेश खांडेपारकर हे पब्लीक एस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी पणजे हांगचे सायन्स कोऑर्डिनेटर आसात. सो विदेश, चालू करूया. आज स्पेशली तुका आपयला फॉर टिचिंग अ स्काय ऑब्झर्वेशन. स्टुडिओन बसून टी व्ही फुडें दर्शकांनी बसून ते शक्य ना. सो डायरेक्टली आमी आज एक प्रॅक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन करूया ऑन स्काय ऑब्झर्वेशन. ओके, सो फर्स्ट हांव तुका विचारता की स्काय ऑब्झर्वेशन इज वॉट, तूं कितें म्हणटलो? स्काय आमी सदांच पळयता, पण स्कायाचो डिटेल अभ्यास करप म्हणजे स्कायान अशे खुबश्यो घडामोडी घडत आसता. सदांच स्काय सेम आसना. अशे खुबश्या लोकांचे असो समज आसता की स्कायान कितें सदां पळोवपाचें, कितें वेगळें जाता, तेच स्टार तेच प्लॅनेट्स, पण प्लॅनेटांचें पोजिशन चेंज जायत रावता. आनी कितें इव्हेंट्स जाता, जशे 2-3 प्लॅनेट लागीं येता, एक एक्लिप्सान जाता, एक चंद्राच्या फाटल्यान दुसरो प्लॅनेट वयता, अश्यो खुबश्यो कॉमेट्स येता, शूटिंग स्टार्स, अश्यो खुबश्यो घडामोडी स्कायान अशे चेंजीस घडत रावता. आनी हे चेंजीस जे आसा हांकां सारके सदां ऑब्जर्व करून तेंचे रिकॉर्ड करप आनी एक सिस्टमॅटीक स्टडी करप म्हणल्यार स्काय ऑब्झर्वेशन. म्हणजे एक आमी अशें म्हणया की आमच्या दर्शकांक ज्यांकां इंट्रस्ट आसा ते सगळे काय एस्ट्रॉनॉमर्स जावचे ना, पण एक हॉबी, एक अमेच्युअर एस्ट्रॉनॉमीची हॉबी म्हणून तांणी करूं शकतात. विदेश, जर एक आमच्या कोणाक तरी जाका कांय खबर ना, ताका आकाश दर्शन करपाक जाय, ही इज इंट्रस्टेड इन स्काय ऑब्झर्वेशन, कितें प्रॉब्लेम्स येवपाक शकतात? जेन्ना सुरवात करता तेन्ना स्काय म्हणल्यार जर तुमी रातचे स्काय भायर वचून पळयत, असंख्य स्टार भरलेले आसता. एक इतले अशे हजारांनी स्टार्स. आतां प्रत्येक स्टारांक वळखपाचें कशें कितें त्या एका प्रत्येक एका एक टॅक्नीक आसता, एक गायडा शिवाय. हय, सो ते टॅक्नीक्स समजोवपाक एक गायड लागता. सो तांकां वळखपाचें कशें आनी तेंचे ग्रुपिंग्स कशें केल्ले आसा, कितें एक टिचर्स लागता. सो आकाशाचे सारके डिफरंट भाग केल्ले आसा, थोडे थोडे स्टारांचे ग्रूप घेवन, आनी त्या आधारे एक सबंद आकाशाचो एक मॅप केल्लो आसा, स्काय मॅप. सो अशे खुबशे मॅप मेळटा. सो हे मॅप घेवन शिकूं शकता. ओके, सो विथ इंटरनेट ऑल्सो वी कॅन डू लॉट ऑफ एस्ट्रॉनॉमी, अँड आय थिंक प्रॅक्टिकली इंटरनेट आनी मोबायल फोन घेवन आमचे दर्शक प्रॅक्टिकली करूं शकतात. ओके, ताज्या बद्दल थोडे जे इंटरनेट सॉफ्टवेअर्स आसा आमी एक शिकुया तातूंतलो, पण थोडे तांच्या बद्दल तूं कितें सांगूं शकता? खुबश्यो सॉफ्टवेअर आसा, जशे की आयज आमी शिकता तो स्टेलारियम आसा, सेलेस्ट्रिया म्हणून सॉफ्टवेअर आसा, मागीर गुगल स्काय, गुगलाचे कंप्युटराचेर आनी मोबायलाचेरूय अवेलेबल आसा गुगल स्काय. आनी मून टूल म्हणून आसा, मून फिजिक्स दाखोवपाचे 2-3 अशे सॉफ्टवेअर आसा. आनी स्काय टूल म्हणून आसा एक. सो शिकतल्याक कांय एक्सक्यूज ना. सो भरपूर सॉफ्टवेअर आसा. तर सगळ्यात इजी आनी सिंपल टू अंडरस्टँड आज तूं डेमॉन्स्ट्रेट करपाचो आसा स्टेलारियम. सो स्टेलारियम आमकां डायरेक्टली चालू करून आमकां एक धाकटोसो डेमो दी, आनी आमचे दर्शक शिकतले तुजे बरोबर, नोट करतले की हाव दे हॅव टू ऑपरेट इट. सो आमी सुरू करूया. विदेश, डावनलोड. आतां कसो डावनलोड करपाचो? गुगलान जर वचून तुमी स्टेलारियम म्हणून टायप करीत जाल्यार खुबशी लिस्ट गावतली. पयली जी वेबसायट गावता, पयले ऑप्शन स्टेलारियम.org म्हणून. हय, तेजेर जर क्लिक करीत जाल्यार तुमकां हे पेज ओपन जाता. आनी ह्या पेजीर हांगासर सगळे ऑपरेटींग सिस्टम जे आतां सद्या अवेलेबल आसा तेंचे हे दिल्ले आसा, जे तुमचे कंप्युटराचे ऑपरेटींग सिस्टम आसा तेजेर क्लिक करपाचें, आनी मागीर फुडले नेक्स्ट स्क्रीन अशी येतली. सो हांगा डावनलोड क्लिक केले म्हणटकीच डावनलोड चालू जाता. ओके, आनी कितलो स्पेस जाय पडटा आमचे कंप्युटर? जे नवे वर्जन आसा ते 24-26 MB अशें कितें आसा, इतलेंच. सो चड हेवी ना. ओके, सो आनी सॉफ्टवेअर फ्री आसा, सो तुमी इजिली डावनलोड करूं शकता. एकदा तुम्ही जेन्ना ऑन केली म्हणटकीत स्टेलारियमाची अशी वेलकम स्क्रीन ओपन जाता. आनी ह्या स्टेलारियमाचेर कॉर्नराक लेफ्ट हँड सायडीक एक मेन्यू आसता आनी बॉटमाक असो एक मेन्यू आसता, 2. ओके, आनी हे मेन्यू कशे काडपाचे? कर्सर जर तुम्ही सायडीन येलो जाल्यार
ते वयर सरता. ओके, म्हणजे माउसाचो कर्सर ह्या सायडीन वेल्यार हो भायर सरता, ह्या सायडीन वेल्यार हो भायर नाल्यार ते हिडन आसता नॉर्मली. हिडन आसता. ओके फायन. सो फर्स्ट ऑफ वन बाय वन सगळे मेनू पळोवया. ओके. फर्स्ट जेन्ना ऑब्जर्वेशन म्हणटा तेन्ना ज्या जाग्यार रावन ऑब्जर्वेशन करतात तो म्हत्वाचो. सो पयलीं ते लॅटिट्यूड आनी लॉंगिट्यूडाचें सेटिंग करचें पडटा. सो फर्स्ट ऑप्शनाचेर क्लिक करीत जाल्यार ही विंडो ओपन जाता. हांगासर आतां एक ऑप्शन आसा की तुमी मॅपार क्लिक करून तुमचो लॅटिट्यूड पोझिशन सिलेक्ट करूं शकता. म्हणजे डायरेक्ट गोवाचे फिगराचेर क्लिक करपाक शकता. डायरेक्ट क्लिक करून. किंवा हांगासर सर्च ऑप्शनान पणजी जर मारीत हे फक्त लेटस्ट वर्शनाक अवेलेबल आसा. पयलींचे जर वर्शन आसत जाल्यार तितून अवेलेबल नासले ते. तुम्ही आनी खंयच्या लोकेशनाचेर आसा आनी तुमची सिटी हांगा लिस्ट केल्ली ना जाल्यार गुगलाचेर तेजे लॅटिट्यूड लॉंगिट्यूड तुम्ही गुगल करू शकता आनी ते हांगासर मॅन्युअली फीड करू शकता. ओके. सो लॅटिट्यूड आनी लॉंगिट्यूड पयलीं घालपाचे आनी सेव्ह करचें पडटा न्ही मागीर. हय. आनी हांगा ऍड टू द लिस्ट. सो हे परमनंटली ह्या लिस्टान उरतले आनी हे यूज एज डिफॉल्ट म्हणून जे आसा तेजेर क्लिक केले म्हणटकीर ते परमनंटली सेव्ह जावन उरता सेटिंग. सो हांगा लॅटिट्यूड लॉंगिट्यूड घालून हांगा क्लिक करपाचें आनी मागीर हे परमनंट सेव्ह जाले. सो जेन्ना जेन्ना स्टेलारियम ओपन करता तुमी जे कडेन आसा ती स्काय ओपन जाता. हय. ओके डन. सो एकदा सेटिंग जालें म्हणटकीर दुसरें जे ऑप्शन आसा ते डेट. ओके. हांगा सो इयर मंथ आनी डे आनी हांगा टायम दिल्लो आसा. सो खंयचोय टायम फ्युचरांनी वचून तुमी 10-12 वर्सां फुडले किंवा हजारांनी वर्सां फुडले स्काय सुद्दां पळोवंक शकता किंवा हजारांनी वर्सां फाटले स्काय सुद्दां पळोवंक शकता. पूण विदेश जेन्ना आमी हे सॉफ्टवेअर चालू करतात न्हय कंप्युटराचो टायम घेवन चालू करना ते. ना बाय डिफॉल्ट कंप्युटराचो टायमूच सेटिंग जाता. ओके. सो आमकां मुद्दम टायम घालपाची गरज ना. ओके. आनी हाजे मागीर यूज कितें आसा हाजे यूज कितें आसा. जर तुमकां आयच्या दिसाचे सोडून आनी खंयच्या दिसाचे स्काय पळोवपाक जाय जाल्यार फक्त ती डेट घालपाची आनी ते स्काय तयार जाता हेचेर. ओके. म्हणजे 1000 वर्सां फाटीं 1000 वर्सां फुडें कितें घडपाचें आसा कितें घडिल्लें तें सगळें तुमी जनरेट करूं शकतात. सगळें जनरेट करूं शकता. ओके. व्हेरी गुड. तिसरें ऑप्शन जें आसा ओके हांगा ह्या तिसऱ्या ऑप्शनान स्काय एंड विविंग ऑप्शन विंडो हितून तुमी स्क्रिनीचेर कितें पळोवंक सोदता आकाशाचे कितें डिटेल्स तुमकां ह्या स्क्रिनीचेर जाय ते सगळे तुमी सिलेक्ट करूं शकता. फॉर एक्झाम्पल हांगासर मॅग्निट्यूड स्केल म्हणजे कितले ब्रायटनेसाचे स्टार तुमी पळोवंक सोदतात ते दिल्ले आसा. मनशाचे दोळे मॅक्झिमम 6 मॅग्निट्यूड पळोवंक शकता. आतां मॅग्निट्यूड स्केल म्हणजे अशें आसता की ते पॉझिटिव्ह आनी नेगेटिव्ह आसता. मायनस म्हणल्यार चड ब्रायट आनी पॉझिटिव्ह म्हणल्यार कमी ब्रायट. ओके. म्हणजे सगळ्यान जे ब्रायट स्टार आसात प्लस सन आनी मून हे मायनस मॅग्निट्यूड मायनस आनी फेंट आसा ते प्लस मॅग्निट्यूड. तो हातून कशें तें पळोवपाचें आमी मॅक्झिमम +6 पर्यंत पळोवंक शकता दोळ्यांनी. हय. ओके. म्हणजे हाका टेलिस्कोप लागना वी कॅन सी विदाउट. हय. ओके. सो ती सेटिंग आमकां हांगासर करपाक मेळटा. त्या वेळार हांगासर प्लॅनेट्स पळोवपाक जाय काय नाका ते प्लॅनेटांचेर नांवां दिवपाक जाय काय ना ती मागीर कितले स्टार पळोवंक जाय. हो जो स्लायड बार आसा तो जर ह्या सायडीन हाडीत जाल्यार जे स्क्रिनीचेर स्टार दिसता तेंचो ते वाडत वयता. म्हणजे फेंटूय दिसपाक लागता. हय. आनी जर ह्या सायडीन हाडत जाल्यार ते कमी जाता. तशेंच नेबुला प्लॅनेट्स म्हणजे ऑब्जेक्ट्स कांयाचे. ओके फायन. सो हो एक ऑप्शन जालो. दुसरे ऑप्शन्स म्हणल्यार हितून खुबशे आकाशान ग्रिड्स आसता लायन्स म्हणजे आमी एक्लिप्टीक बीन अशें म्हणटा ते सगळे पळोवपाक जाय हांगा सिलेक्ट मार्किंग्स. सो बेसिकली म्हाका दिसता हे तुमी 1 बाय 1 ऑप्शन ओपन करून पळोवपाचें आनी ट्रायल एंड एरर शिकपाचें. ते व्हडलें डिफिकल्ट ना. आमच्या आदल्या लोकांनी जी कॉन्स्टलेशनां केल्ली आनी ते कॉन्स्टलेशन म्हणल्यार एक इमेजिनरी फिगर आनी प्रत्येक इमेजिनरी फिगराच्या फाटल्यान एक इमेजिनरी मायथॉलॉजिकल स्टोरी आसा. सो म्हणजे लिओ द लायन सिंहाची काणी आसा तो आकाशान कसो पावलो ते सगळें मायथॉलॉजी आसा. आनी प्रत्येक सिव्हिलायझेशनाचे वेगळे वेगळे हे आसा. तशें हांगासर दिल्ले आसा वेस्टर्न इंडियन आसा चायनीज आसा सगळे तुमकां जाय ते सिलेक्ट करून प्रत्येक संस्कृतायेन आकाशा कडेन कशें पळयलें तें हांगा दिसता. सो इन शॉर्ट एक थोडेशें इन्फॉर्मेशनूय हातून मेळूंक शकता. From the Latin base co, meaning together with, and stella, meaning star, the word constellation means a grouping of stars. Mapped out like a blueprint, constellations are patterns for the billions of stars that are scattered across our sky. Based on mythological stories of Greek gods, creatures, and animals, our heavens have more tales to tell than hieroglyphics at Giza. The meaning and movement of constellations were deeply rooted in Greek culture. Among them, Orion, the hunter, was said to have encountered a venomous scorpion. To escape from the creature, he jumped into the sea, which to the Greeks explained why the constellation Orion appeared from November to March, but disappeared as Scorpius rose to sting him.
All of the constellations that we see in our night sky change positions throughout the year. Why does this happen? The Earth spins on its axis, moving east to west, so objects appear to rise in the east and set in the west each day from our vantage point. As Earth continues its path around the sun, different constellations become visible at night, as the sun appears to be in different parts of the sky. There are a total of 88 recognized constellations by the IAU, 12 of which are zodiacs. Zodiac constellations differ from the rest of the 76 because they cross the path of the ecliptic, which is the path that our solar system's planets travel along each year. Because these constellations were so-called touched by the sun, Babylonian astronomers thought they bore significant importance. तर दुसऱ्या मेनू कडेन आमी वळूया. ओके, सो हांगा सर्च विंडो आसा न्ही, सर्च हाजेर क्लिक केल्यार हें ओपन जाता. हय, हो सगळ्यांक इम्पॉर्टंट आनी सगळ्यांक चड यूज जाता. कितेंय तुमकां सर्च करपाक जाय, खंयचे प्लॅनेट्स गॅलेक्सी हांगा टायप करपाचें आनी टायप करतना नोट करा की हांगा सकयल सजेशन्स येता. सजेशन. सो आनी हांगा जर लोकेशन विंडोन आमी एक ऑब्जेक्टाचें नांव घालें सॅटर्न जाल्यार न्ही क्लिक करपाचें, मागीर तो एक्चुअली येता फुडें. कशें जाता तें? क्लिक एंटर मारले की सॅटर्न फुडें येता. असो तेका तो सिलेक्ट जावन सेंटरान येता. झूम करपाक मेळटा. आतां झूम करपाक एक तर तुमी मावसाचो स्क्रोल बटन यूज करूं शकता किंवा कंट्रोल आनी अप एरो म्हणल्यार झूम जाता आनी कंट्रोल मावसान आमी करपाक शकता. हय, मावसानूय करूंक जाता. झूम करून दाखय पळोवया. सो झूम केलो की असो दिसता. असो दिसता. ओके. सो आनी हे कितें फ्युचर्स दिसता सगळे? सो हो मदीं दिसता तो सॅटर्न, तेजे रिंग्स दिसता आनी हे बारीक बारीक डॉट्स जे दिसता हांगासर हे तेजे सॅटेलायट्स, मुन्स. हय. ओके. सो विदेश सांगप म्हणल्यार हो सॉफ्टवेअर आसा स्टेलारियम, म्हाका दिसता की इट इज लायक अ टेलिस्कोप. की आकाशान आतां एक्झॅक्टली कितें आसा तें तुमी झूम करून पळयल्यार टेलिस्कोपा शिवाय तुमकां दिसूंक शकता. एम आय करेक्ट? हय, ओके. आनी एका वेदर कंडिशनूय लागना, तुमी घरान बसून करूं शकता. पावसानूय बी दमट आसा तेन्नाय करूं शकता. हे सेटिंग्स बेसिकली जेन्ना तुमी थरली यूज जाले म्हणजे नेक्स्ट कॉन्फिगरेशन हांगा प्रेस केलें की हें ओपन जाता. सो हे सेटिंग जेन्ना तुमी हे सामके एक्सपर्ट जाले यूज करून तेन्नाच हे सेटिंगेन चेंजीस करपाचे तुमी चिंतूं शकता. तेज्या पयलीं हांव सजेस्ट करता की तेका हात लायन आसलेलो बरें. ते इट इज डिफॉल्ट. हय, डिफॉल्ट उरली. ओके. सो फुडें वच. ओके, लास्ट हेल्प ऑप्शन. जे कीबोर्ड शॉर्टकट्स बीन जे आसा, सगळे जे कमांड्स आसा ते सगळे हांगा लिस्ट केल्ले आसा. सो वी कॅन रीड दॅट एंड लर्न दॅट. ओके, बाय. सो आतां बॉटम मेनूचेर या आमी. ओके. सो सकल कर्सर हाडलो की असो वयर सरता. हय, ऑटोमॅटिकली वयर सगळे हांगा सरता. मेन्यूज मेळटा. ओके. सो पयले जे ऑप्शन आसा ते जेन्ना तुमी फर्स्ट टायम स्टेलारियम ओपन करता तेन्ना फक्त स्क्रिनीर डॉट डॉट दिसता, पण आतां हांगासर पळयत जाल्यार तुमी लायन्स दिसतले. सो हातून कितल्यो राशो ह्या सॉफ्टवेअरान आमकां पळोवंक मेळटल्यो? सगळ्यो पळोवंक मेळटल्यो. ऑल 88? हय. ओके, फायन. सो दीज आर द लायन्स. पण ऑल 88 पळोवपाक अशें जाता की आमी जे आतां नॉर्थन हेमिस्फियरान लोक आसा तांकां आमकां सावथाचे कॉन्स्टलेशन जे आसा ती दिसना. सो आमकां अरावंड 45 कॉन्स्टलेशन कितें दिसता. सो आमचे लॅटिट्यूड जो आमी सेट केल्लो आसा तितून आमकां सगळें दिसचें ना. ओके. सो हे ऑप्शन्स आमकां एक्सप्लेन कर. सो पयले ऑप्शन जे आसा ते आमकां लायन डायग्राम दिता. सो दुसऱ्या ऑप्शनाचेर गेले जाल्यार प्रत्येक कॉन्स्टलेशनाची नांवां मेळटा आमकां. सो तांची इंग्लीश नेम्स. हय, इंग्लीश नेम्स किंवा ग्रीक नेम्स आमी म्हणटात. आनी तिसऱ्या ऑप्शनाचेर आमी क्लिक करतकीत अशी जी इमॅजिनरी पिक्चर्स जी असोसिएटेड आसा कॉन्स्टलेशनाच्या फाटल्यान ती आमकां दिसता. हय, म्हणजे शेपान फक्त फिगर एक डायग्राम केल्या लोकांक ते समजना. वेरेज आमी जर सांगलें की एक हरण आसा, एक विंचू आसा, स्कॉर्पिओ, एक सिंह आसा, लिओ, तेन्ना लोकांक बरें कळटा. दे रिमेंबर इट प्रॉपरली. हेच खातीर म्हाका दिसता ही केल्ली कॉन्स्टलेशन्स.